आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमकां स्वागत करता आसा। तुम्ही आमगेल चॅनल लायक शेअर सबस्क्राईब कराची। आज हांव तुमकां कॅबेजाचे सन्नापोळ कशें करचे म्हणून रेसिपी घेवन आयल्या। पळया कॅबेजा सन्नापोळ्या कसं पुरा घालची म्हणून। सन्नापोळ्याक हांव एक अर्ध कॅबेज म्हळ्यार एक हाफ केजी म्हणून येता, हाफ केजी कॅबेज अशें सपूर कट करून घेवन ताका एक अर्ध घंटा बरी मिठ्ठा पिठी सारोवन घेवन पीळ काडला। तशेंच कॅबेज पळय अशें ड्राय आसा, सॉफ्ट जाला अशी कॅबेज। तुम्ही डायरेक्ट कॅबेज घाले म्हणजे जाल्यार कुरकुरू जाता ते सन्नापोळ्या भितरी। ताजे नंतर एक 4 फोड कांदो पियाव शिनून घेतला। मागीर मसाला घालूक असली हरवी गुड्डी मिरसांग एक बार घेतल्या, असल दिगी हरवी 10 घेतल्या, एक सान चिंचमा कुडको, मीठ रुचेक तक्क। ताजे नंतर अर्ध पाव तोरी दाळी उदकांत एक 2 घंटे भर तिंबोवन घेतला। 2 पाव तांदूळ उदकांत एक 2 घंटे भरी तिंबोवन घेतला। हाचूर एक सन्नापोळ्या पीठ वाटूया आमी। मिक्सरांत हांव मिरसांग, चिंचाम आनी मीठ इतले बघ घालून सुरेख वाटून घेतल्यार आसा। थोडे उदक घालून ती मिरसांग पुड्डी करून घेतल्या वाटून घेवया। मिरसांगात न्हय जाल्या हाकत तिंबोवन दवरलेलो तांदूळ घालता आसा। फर्स्ट आमी तांदूळ घालून वाटून घेवया। मिक्सराक हांव तिंबोवन दवरलेलो तांदूळ घालता आसा। आतां आमी ह्या वाटून घेवया। आता तांदूळ इतले सपूर कणीशी जाला। आता ह्या स्टेजार आमी तिंबोवन दवरलेले तोरी दाळ घालया। तोरी दाळ घालून मस्त नय वाटूच्या नज चिक्के सपूर कणीशी असो का तांदळाची बरी खर तोणी कणी असच्या नज पोळ कुडको जाता। नय जाल्यार पोळ किचकीच जाता। हदर बोका पिठाच्या खरसाणी। सन्नापोळ्या पीठ हांव मिक्सरार दवरून काडून घेतला। अशी चिके सपूर कणी असो का थोडी थोडी कणी अशा नकय नज। आता ह्या वाटून घेतलेली पिठाक मीठ सारोवन दवरलेले कॅबेज आनी पियाव घालून भरसून घेवया। कॅबेजा सन्नापोळ्या पीठ रेडी जाला। आता आमी आनी पोळ काडू स्टार्ट करचे। पिठाक मीठ पळोवन कन्सिस्टन्सी पळोवन पोळ काडू सुरू करूया। कॅबेजा सन्नापोळ्या पीठ ह्या कन्सिस्टन्सीर रबोका थोडी मीठ उणे आशिल्लें हांव एक चमची भर मीठ घालला। हांगात पोळ्या कायल तापल्या। सन्नापोळ्या आमी घालू स्टार्ट करूया। भारी लाई जाते सन्नापोळो जेवणाक रात्री पेज्जेक आनीक भारी लाई जाता। आता एक साइड भाज्यो। आता एक साइड सन्नापोळ भाजत आयला। आमी शुंठी घालया सन्नापोळ्याक। आता आनीक एक भाज्यो सोड्या साइड जला पास थोडे तेल घालेत चरचरी भाज्यो का सन्नापोळो भारी रुची जाता। आनीक साइड भाज्यो। आता सन्नापोळो 2 साइड लायक भाजला। काडया आमी सन्नापोळो। हुनूची कॅबेजा सन्नापोळ रेडी। तुम्ही घरकट कराची कोरनू म्हाका कशी जाला म्हणून कमेंट कराची। आमगेल व्हिडिओ पळयला मस्त धन्यवाद।